तुमचें नाव कितें? बाबाजी आपाराणे. खंय रावता तुमी? कुडशा. कुडशा. कितली वर्सां जाली तुमी आतां कुरागळ हें करता? 9-10 वर्सां जाली. आनी कशें शिंपता तुमी आतां? कल्ल्याणूच शिंपता, करता कल्ल्याणी शिंपता. स्प्रिंकलर बी तसलें कांय बसोंक ना? ना ना ना. मागीर हेचो कितें तुमकां फायदो कितें जाता हें कल्ल्याण शिंपोवन? कल्ल्याण शिंपप म्हणजे उदक मातशें बरें पडटा आनी थंड जमीन बरी उरता. तुमचे आतां कितल्यो माडयो आसा ह्यो सुपारी सादारण अंदाज? सादारणश्यो 4-4.5 आनी ही तुमी पारंपारीक पारंपारीक. कसले तुमी स्प्रिंकलर बी कितें यूज करिना? ना ना. आनी पाणी खंयसून येता तुमकां हें? पाणी ते झरीचें आहा, आमी फूक घालता आनी हें करता, साठयता आनी मागीर ते सोडटा. एक वरभर चलता, मागीर तेतूरच आमी आटपून घेता आमचें. माझे नाव संजय विद्याधर केळकर. हांव सत्तरी तालुक्यात धावे गावात रावता. तसेच माझी पारंपारीक म्हणजे वडिलोपार्जीत माझी बागायती आसा. तर तेका ते बागायतीक पाणी नॅचरली आमचे पाटाचें पाणी आसा. तर पाटाचें पाणी असल्या कारणान आदी आमचे आजे पणजे पारंपारीक ते काजीच्या लाकडाचे किंवा लाकडी हेचे कल्ले म्हणून आसतले, तेणी ते कल्ल्यान तें पाणी आमी ते शिंपता, तेका शिंपणें म्हणटात. ते डिसेंबरांत चालू जाता आनी पावस पडटकच मे एंडाक ते सोंपता. आतां सुदारणा जाली म्हणून आतां काही लोकांनी आमच्या गांवांत किंवा आमच्या पंचक्रोशीच्या गांवांनी ते स्प्रिंकलर बसयल्यात. पूण म्हाका ते म्हाज्या मनाक ते पटना पद्दतीन आमी ते कल्ल्याण आमी शिंपता. हाचें कारण अशें आसा, म्हणजे आमचे म्हाजो आजो बिजो किंवा बापूय बिपूय म्हाका सांगताले की कल्ल्याचें शिंपणें बरें वेवस्थीत जमीनभर बसता, कल्लें बरें बसता आनी पाणी मुबलक प्रमाणांत त्या झाडाक मेळटा. आनी बारीक बारीक वनस्पती म्हणजे तेका आमी आमचे गांवठी भाशेंत नडणी म्हणटा, ती नडणी तशी येयना. आनी ते दृश्टीन पावस पडटकच बागायती साफ सफाई करूंक मातशें सोंपें जाता आनी पाणी बरें मेळटा बागायतीक. आनी तेचे उत्पन्नाचेर आमच्या मातसो बरो परिणाम जाता. आतां निसर्गानुसार पावसाळ्यांत सुपारी झडटा बिडटा ती गोश्ट वेगळी, मागीर तेका ते औषध फवारणी मोरच्यूत बिरच्यूत ते आयला.